सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज असं थर्सडे, ब्रेस्तार आयज आणि आता न्ही ऑलमोस्ट 4:15 समथींग जालें सांजची. आणि आम्ही सद्याक तर काणकोण क्रॉस केलें रे बाबा. पळयता पळय कशें सद्याक तर आम्ही काणकोण जे आसा पळय ते क्रॉस केला. आणि आयज आमी वता सावड्ड्या. सावड्ड्या म्हणटा तुमकां कळत आसतलें, महाघरा वयता. आणि फाल्यां आसा तुमच्या खातीर एक सरप्रायज, तेकाच लागून वता आमी. रे बाबा फाल्यां एक सरप्रायज न्ही, सो तेकाच लागून वता सावड्ड्या. ते फाल्यांचे फाल्यां कळटलें तुमकां, बट आतां तुमकां रिजन सांगता वचपाचें आमचें. तर आतां सांजची 4 जाल्या, पावता मागीर 5:30 तरी जातली दिसता न्ही रे. आनीक मा मेळटली आमकां हांगा सावड्ड्या. मा मेळटली म्हटल्यार मा येतली आतां. तिजो न्ही डेंटिस्टा कडेन एपॉयंटमेंट आसा 5:00. सो तिगेली दाढी दुखताली, सो ते डेंटिस्टान तिका थंय आयज एपॉयंटमेंट दिला. म्हळ्यार गेल्ली ती 1-2 फावटी. सो ते क्लीन केल्ले पयलीं एकदां, मागीर ते परत दुखपा लागले खूब टायमा नंतर. आतां अशें करून मागीर पयरचे खेपे एंटीबायोटिक्स बी दिवन तिका आयज एपॉयंटमेंट दिला दाढी जी आसा पळय ती काडपाची. सो ती मेळटली आतां थंय डेंटिस्टा कडेन. आमकां खंय वता ते अशें करून लेट हो जाताच न्ही, आमी कशी करून सारकी टायमार बी पावना. अशें म्हणून हांवें तिका म्हटलें तूं चल डेंटिस्टा कडेन, तुज्या टायमार तूं भायर सर आनी आमी मागीर येता अशें म्हणून. मागीर तुका घेवन वता, कित्याक की दाढी काडटा म्हणटकीर ते हे बी लायता न्ही, भेरयता पळय तें. सो ताका लागून मागीर उलोवपाक बी जायना न्ही, मागीर ते अनकम्फर्टेबल जाता आनी दुखता बी न्ही. मागीर ते तिच्यान वचपाक जावचें ना म्हणून तिका म्हटलेलें हांवें लेटूच एपॉयंटमेंट घे, आमी येता तेन्ना वचपाक मेळटलें अशें म्हणून. एक्चुअली तिका डॉक्टरान थंय सकाळचो दिल्लो एपॉयंटमेंट, पयर मागीर तेणी चेंज करून घेतलो. सो आतां वता, म्हाक मागीर पीक करतली आनी मागीर घरा वतली. आयज बी ट्रॅफीक रे, घाट चालू जावचोच आसा. ट्रॅफीक कितले ते गाडयो आनी बंद पडल्यात. गाडी बंद पडल्या थोड्यो ना, वाटेर गाडयो बी बंद पडलेल्यो. पयर बस बंद पडली. संडे पू ना, उलट्यो बिलट्यो पडलेल्यो आसा खंय खंय. सो बाईक न्ही आयज हे बरो पावस पडटा न्ही, हे दिसा पळयला न्ही तुमी फाटल्या दिसान कसलो पावस पडटालो तो कंटिन्यू सारको. आनी थंडी खाताली अशें म्हणून बाईक हांवें हो ड्रेस आसा पळय तो घालपाक काडलेलो. ते ल्हान आशिल्ले पळय तेन्ना घेतलेलो, ताका 2.5-3 म्हयन्याचो आसलेलो पळय तेन्ना. म्हळ्यार एक्स्ट्रा सायज घेतलेली, 6 to 9 मंथ्साची घेतलेली. तो न्ही अजून ताका जाता. तेन्ना एकूचदां घातलेलो, आतां सेकंड टायम घातलो पळय. सासू मातशी थंडी अशी पडटा न्ही, घालया अशें म्हणून काडलेलो. म्हळ्यार पळयत जाल्यार खंय पचका पोपट केलो पावसान आमचो. कसले वत पळया सामके भायर. म्हण असं म्हणून काडला न्ही, घालया अशें म्हणून घातला हांवें. आतां गाडयेन न्ही एसी आसतली आनी डेंटिस्टा कडेन हो आनी ते येवचे ना, हांव वयतलें फुडें गाडयेन बसतली ते एसीलान हाय न्ही. पण फाल्यां शुक्रार, फाल्यां नॉन व्हेज, व्हरून काय फायद ना. फाल्यां नॉन व्हेज न्ही, म्हणजे व्हरून काय उपयोग ना. आतां जाली सान, आतां कोण वचून करतलो. हांव एकलेच व्हेज जेवपाचें, हो नॉन व्हेज जेयतलो. एका ब्रेस्तान लागना. आनी मा तर आयज दाढी काडल्या म्हणटकीर जेवची बी ना, पातळ कितें रावप. आनी म्हाजी बी दाढी दुखता. तोंड पळयात एक सायडीच्यान मोठें खरें कळटा मरे व्हिडिओचेर सुद्दां, कॅमेराचेर सुद्दां. हे सायडीच्यान ना हे सायडीच्यान मातशें मोठें जाला. सो हे सायडीच्यान ही वयल्या सायडीच्यान म्हाका दाढी मातशी दुखना. ते अशें कितें येता रे, ते कितें म्हणटा ताका, ते अशें टवटवीत जावन रावता पळय तशें जाला. रगत हे जाता पळय, ते पाडे रगत आसता ते तशें कितें तरी जालां. आनी म्हाका तें अनकम्फर्टेबल जाता आनी अशें इचींग जाल्ल्या भशेन कितें तरी जाता, चुडचुडल्या भशेन. सो म्हाजें बी सकाळच्यान तेंच चालू आसा. हांव म्हणटालो म्हाका तूं वतात न्ही डेंटिस्टा कडेन, तुवें बी दाखय आनी कितें एंटीबायोटिक्स बी घे म्हणटालो. पळयता कशें कितें. तें सकाळच्यान खूब हें जातालें म्हणून हांवें व्हिडिओ बी करुना. उलोवपाक बेजार येतालो, तें लागलेल्या भशेन जाता आनी तोंड सुजलां न्ही ताका लागून. म्हणून आयज सकाळच्यान व्हिडिओ बी कांय करुना, आतां जस्ट व्हिडिओ बी स्टार्ट केला. सो चलो पळयता कशें कितें तें मुखार जें कितें जातलें करतलें तुमच्या वांगडा शेअर करतलीच. मेळ्ळें मागीर थोड्या वेळान. आयज ट्रॅफीक बी भरपूर आसा, आमकां खूब टायम लागतलो आयज पावपाक. आमी न्ही वाटेर थांबला. ह्या सिजनाक न्ही अणसां भरपूर येयला. 100 पिकी ना
तुमका सांगता पिकला ते बरे असं पळय तांबडे बरे पिकीशे गे पिकीशे गे ते घे मरे ते बरे तांबडे आसा हय रे आंबट लागना मरे मागी ग्रीन असल्या दाखय दाखय ते घे नका पप्पाय नका वॉटरमेलन हे घे म्हटलंय का पायनॅपल 100 रुपया 100 पहिले आम्ही कितले 60 रुपया हाडलेले न्ही खंय बागायतदारांतल्यान 90 न्ही हे 60 रुपया हय मातशें म्हणजे म्हारग ते म्हारग आसता मातशें पण ते मोठा हा आणि ते सॉलिड आशिल्ले गोड रे त्या दिसा पण ते तुवें मागीर हांगच्यान हाडले ते बरे नाशिल्ले मातशे आंबट आशिल्ले आयतारा 50 रुपया आयतारा बाजारांतल्यान हो बरो आसतलो हे गांवठी न्ही हे बरे आसता खूब आसा आमी फाटल्या दिसा येतना पळयताली सो आयज म्हणल्यार एका घे म्हणून आतां न्ही भाजी बीन घेवन बसतली ती अळम्यो अळमी मागीर हे किल्ल आनी कितें ताळकिळो तेरो बेतीची भाजी सगळी मेळटली तेंचे कडेन आतां 2 फावट तर खाताना पोरू आमी खावू ना अळमी म्हाका खावू मेळनाशिल्ली मागीर हांव बी अणभरलें नाका म्हणून मागीर हांव रूच काडटा न्ही तेका लागून हांव अणभरलें नाका अशें म्हणून पोरू खावना आमी पयल्या वर्सा बी खाल्ली 2-3दां खाल्ली पयल्या वर्सा मरे आपूण 2दां खातालो अळमी हाट तूं घेवन वयताली हांगा हे घाटा रोड जो आसा पळय न्हू हांगाच बरी मेळटा बरी आसता हेंचे कडेन इतले आतां पावस वत पडटा न्ही आतां रोखड्यो येतले अळमी न्ही अशें करून वत पडलें की सावड्ड्याय बी बऱ्यो मेळटा अळमी भरपूर पावस पडटा आनी कडक वत पडटा आतां हे 2-4 दीस पावस पडलो न्ही आयतार सोमार मंगळार बुधवार 4 दीस पावस पडलो तर सोमार मंगळार बुधवार हय आयज ना आयज वत आसा आयज फाल्यां परां वत येयली की मागीर फुलतली सो फायनली पावली आमी आफ्टर अ लॉंग ड्रायव्ह म्हणटा तशी सावड्ड्या न्ही रे खूब टायम लागलो न्ही आमी 5:15 म्हणटा न्ही 5 मिनटां अशें कित्याक घेतली तशें स्ट्रेट वचप न्ही आशिल्लें हो आनी एक कित्याक इतलें कन्फ्यूज जाता येस सो अशें वयता आमी भायल्यानसून या म्हटलें एका सिग्नल पडलें आशिल्लो पावली खंय कोण ना खंय पेशंट मा आयकली दिसा म्हणल्यार ती न्ही एक्चुली एपॉयंटमेंट जो आसा पळय तो सांजचो दिना सकाळचीच दिता खंय दिसा सांज मागीर ह्या म्हयन्याक कितें तरी सांजची दिना कितें एपॉयंटमेंट बिजी कितें दिसता मान रिक्वेस्ट केली म्हणून म्हाका यो म्हणलें तेणें सांजचें कोण ना खंय मा सांगतालें आपूण एकलीच आसा डॉक्टर येवना आजून ते रिसेप्शनिस्ट आहा दिसता सो हांकां बसयता गाडयांक तूं बायक घेवन बसता मरे गाडयेक हांव वता बायक आनी घेवन वचना म्हाजे बी मातशें दाखयता एंटीबायोटिक्स बी दिता जाल्यार पळयता ओके सो चलो पावली भितर घालपा मेळटा जाल्यार पळय भितर घाल सो मा डेंटिस्ट म्हटल्यार हांगा दाखयताय मिसेस शेल्डेकराक हांगसर तिचे स्मायल फिक्स डेंटल क्लिनिक नेहा शेल्डेकर पळयता हांगसर नानू सो ताका येयलो बेजार गाडयेन बसली भायर भोंवली खंय बेजार येयलो ताका मा आसा भितर 5:30 जावन गेले सो सेकंड नंबर मालो कोण फर्स्ट पेशंट गेले अर्दवर जालें आतां मा वतली आसा भरपूर पेशंट भितर मा बसले पळोवया केन्ना येता ती माचो टर्न केन्ना येता तो पळोवपाचो न्ही रे आजिमालो टर्न केन्ना तो पळोवया न्ही मागीर आजिमा घेवन येता हांव शकल कितें रे आजिमा मागीर उलोवपा ना थोड्या टायमा खातीर
जबान पे लगाम. सो खूप टाइम जालो आमकां. मी ते दोगांय. तू खंय तुगे? ती उलयना. नानी मेडिसीन घेवन येता. हां घे सत्री घे. सो थंयच्यान हाडटा. मेडिसीन घेवन येता. हां बंद केलं मरे. हां मातशें जालें. आतां न्ही हांव मेडिसीन घेवपाक वता फार्मासी. सो माक आनी म्हाका मेडिसीन दिलें. सो मेडिसीन घेतलें आनी माक सांगलां डॉक्टरान आयस्क्रीम खा म्हणून. आवय काड रे. आयस्क्रीम हाडपाक गेलें. अमू चल हांगासर न्ही अमुलांक सावन हें हाडलें. दूध बी हाडप न्ही. यादूच ना म्हाका आसूं आतां. हां आयस्क्रीम हाडली. असं काय गो? असं काही आम्ही किती उलयल्ले बी काय कळना. अशी गुण म्हणजे आम्ही तशी घेवता सद्याक. आमची कंडिशन अशी. बाय बोम लायिल्लो तेका. सोपयल्लो फायनली आतां तेदो. खूब हें जालें. टायम जालो तिचे फुड्यांकच. सो डॉक्टरा कडेनच न्ही भरपूर टायम जालो आमकां. खूब लेट जालो. ऑलमोस्ट न्ही आतां टायम जो आसा पळय न्हू तो 6:30 जाले. 6:30 जावन गेली. 5:45 जाली. अजून मार्केटांकच आसा. त्याच्यान जायना म्हणून कळ्ळें तेका. हांव भेळ सोदता. एक सावड्डे येयलो म्हणटा की भेळ जाय पयलीं. पावस पडलो सो दिसता मरे पळोवपाक. हॉर्न मार रे. सो मार्केटान आसा आमी आतां. डायरेक्टली घरा आतां आनी कांयच ना. एक्चुली म्हाका मार्केटान काम आशिल्लें बट वता घरा. बरें जालें बिल्डींग मस्त. ओके बरें. सो मेडिसीन घेतलें. म्हाका एक आयस्क्रीम घेतली आनी वांगडा मटका कुल्फी मेळ्ळी म्हाका अमोलाची. म्हाका हांवें सांगलें म्हाका तुका एक आयस्क्रीम हाडटालो आपल्याक 4 गेले. ना म्हाका 2 हाडले आनी म्हाका एक हाडला आनी तुका एक हाडला. तू खावची ना मटका कुल्फी. सो मटका कुल्फी हाडली. हां आनी हांवें न्ही म्हाजें बी हें दाखयलें ते तिका रे ते हें येयला ते हांगासर कितें म्हणटा तेका कितें तरी येयलें तें सुळसुळीत सारकें जालां. तें तिका दाखयलें तें चॅक केलें तेणें आनीक तिणें हें दिलें एंटीबायोटिक्स दिल्या आनी दुखलें जाल्यार पेन किलर घे म्हणून पेन किलर दिलें आनीक एक जेल दिला लावपाक. सो दिसा 2दा ते जेल लाय म्हणून तिणें म्हटलें तें हें इन्फेक्शन जाता न्ही. सो ती हें पिड्यार जालां न्ही तें कुडको आहा तें काडपाक जाय म्हणटा ती. तें केन्ना यो म्हणटा न्ही काडपाक. आतां सद्या एंटीबायोटिक्स चालू आसतना काडलें जाल्यार बरें जातलें म्हणून ती ना जाल्यार मागीर यो अशें म्हणून. सो मागीरच वयता म्हणलें आनी तें मेडिसीन घेतलें. आयदन बी मागीर म्हाका दिवं पडटलें. सो पावली आमी घरा कडेन. आतां वता. हो आमकां देंवन परत वतलो खंय मार्केटाक. सो वचूं म्हटलें आनी वता. आतां माक पयलीं एक आयस्क्रीम दिता. हांव बीन खाता. मागेलें बीन दांत सारको ना न्ही तेका लागून. आनी बाय तोंडान बोट घालून आहा तें बेजार येयलें तेका एकूच कडेन रावन. सो आनी मेन म्हणल्यार कितें जाता धरून रावता की चड बेजार येता तेका. तेका सकयल सोडलें जाल्यार तें हॅप्पी. सो सकयल सोडून आनी धरूनच आशिल्लें न्ही तेका लागून चड आनी बेजार तें. हें आनी कितें करता हांगा लायट ना दिसता आसा म्हणलें. हें ना खंय न्ही उदक. कितले दीस जाले न्ही उदक ना खंय हय जाल्यार तेचे पयलीं आमी गेला. सगळ्या सावताक सोनाडा बी चलो पावले आमी घरा. सो हो पळय टायम हांगासर 8:10 आसा आनी हो आयला. येता आसतना आपल्याक मिरची हाडल्या. मिरची भजी सावड्ड्या साकून आनी म्हाका कांदा भजी हाडल्या. इल्लोसो कुडको खालो आनी इतल्या लेट घेवन येयलो. बरें. सो आतां आमची पार्टी जाल्या. पार्टी तो त्या कोणच्या बसला आनी हांव हांगसर ह्या कोणच्या बसला बाबा जाग्यार. सो म्हाका येवन मेडिसीन दिलें. म्हाजें मेडिसीन आसा घेवन घेवपाचें. हांव घेता मागीर. म्हाका न्ही हांगासर हांसता तेन्ना किंवां अशें करून उलयता पळय न्हू तेन्ना लिप्स जे आसा पळय ते अशे स्ट्रेच जाता पळय
तेन्नाच मातशें अशें हें जाता कळटा फील जाता नाल्यार आतां ना सकाळी बी दुखताले अशें सुजलेले सामके आतां मातशें तितलें ना कमी आसा बाय हांगासर खेळटा सो हेणें हें हाडला भजी आनी आपण रगडी मारता च्या करता काय विचारलें हांवें नाका आतां तो लेट येयला आनी 8 जावपाचें आतां हेज्या नंतर च्या पितलो मागीर म्हणटलो न्हिदूच पडना म्हणटलो अशें म्हणून नाका म्हटलं तर हें खात तो कांदा भजी हाडला हांव खाता दूद माच्यान जायना न्ही खावपाक सो तिका कांय अशें खायनाका म्हळ्यार हार्ड अशें सॉफ्ट आनी पातळ अशें कितें खा म्हटलें लस्सी ताक रवो नाजाल्यार पेज सामकी मोव करून अशें चमच्यान खा म्हटलें आनी कांय ना तेज्या भायर फाल्यां दनपारचें नॉर्मल जेवण जें आसा तें जेवपाचें सो हें करून घेता आनी हेणें थोडेंशें चिकन बी हाडलां तें क्लीन करून मॅरिनेट करून बी फ्रिजान दवरिता सोमतें म्हागेल तूं कितें खाता नाका अर्दें खालना बाबा मम्माला खाता पळय सो तें आतां चिकन बी जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून न्ही फ्रिजान दवरिता आनी फाल्यांचें थोडेंशें काम जें आसा पळय तें मातशें इजी जातलें आतां माली दाडी काडल्या तिका आतां उदकान बी चड कोता येना चड न्ही कोता येना तिका 2 दीस उदकान बी हात घालनाका म्हणून सो मागीर फाल्यां गडबड जातली बाय बीन आसा न्ही तेका लागून सो ते मातशें फाल्यांची तयारी करून दवरता फाल्यां कितें कशें तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडियोन कळटलें ओके सो चला तर आयचो व्हिडियो हांगासर सेंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो तो मेरे म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडलेले लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवी आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय बाय